भुरग्यांनो, जो कोण आपणाचें काम आपुणूच करतलो अशें थारायता तो तें रोखडेंच करूंक पावता. पूण जो कोण स्वताचें काम करपाक दुसऱ्याची वाट पळयता तो तें काम केन्नाच करूंक पावना. हाची देख दिवपी आयज आमी सवियत्तेचो पाठ शिकुया. पाठाचें नांव स्वावलंबन. पाठ क्रमांक 11. एका शेतांत एक सवणें आपणाल्या पिलां सयत रावतालें. शेत बरें पिकून तयार जाल्लें. केन्नाय लुंवचें अशें. सवण्याक आशिल्लीं 3 पिलां. तिगांय एका परस एक सोबीत, आंगापांगान गुबगुबीत. पिलांचेर सवण्यांचो भोव जीव. ते तांकां दोळ्यांत तेल घालून राखताले. पिलांनी हुशार, शिटूक जावचें अशें ताका दिसतालें. सदांच तांकां शाणेपणाच्यो आनी देखीच्यो गजाली सांगताले. आपूण भायर सरतना भुरग्यांक शिटकायताले. सांबाळून रावात आं, तुमकां कोणूय व्हरत. आवयचे शिकवणेन पिलांय बरीं शाणीं आनी शिटूक जाल्लीं. एक दीस सांज वेळा भोंवडेक सून यो जाल्यार ताका पिलांचीं तोंडां बाविल्लीशीं दिसलीं. कितें जालां गो तुमचें? ताणें विचारलें. पिलांनी वांगडाच कुलकुलाट करीत म्हणलें, आई आई, आयज मगे शेतकार आयिल्लो. शेत बरें तयार जालां. रोखडेंच लुंवचें पडटलें अशें म्हणटालो तो. बरें आसा, तें हांव पळयतां, पिलांक धीर दीत सवण्यान म्हणलें. उपरांत ताणें पिलांक जेवंक खावंक दिलें आनी पिलां सयत आपणें कुरुंगुटी केली. दुसऱ्या दिसा सदचे भशेन तें भोंवडेक गेलें. अशें 7-8 दीस गेले. उपरांत एक दीस सांज वेळा आवय आयले बरोबर पिलांनी आवय भोंवतणी कोंडाळें केलें. सवण्यांक समजलें आयज कितेंय तरी घडलां आसतलें. कितें जालां म्हज्या पिटलुशांचें? आवयन विचारलें. एकल्यान म्हणलें, आई, आतां मात तूं आमकां हांगच्यान खंय तरी व्हर. आमकां हांगा रावंक भंय दिसता. कित्याक गो बाय? आवयन विचारलें. दुसऱ्या एका पिलान जाप दिली. आमकां त्या शेतकाराचो भंय दिसता. जाणा मगे आई, आयज तो शेतकार परतून आयिल्लो. फाल्यांच कोणूय शेत लुवंक मेळटा जाल्यार पळोवचें पडटलें अशें तो म्हणटालो. तिसऱ्या पिलान सांगलें. तुमी कांयच भिवचेली गरज ना. अशें म्हणत सवण्यान पिलांक वेंगेंत ओडलीं आनी तें तांची अपुरबाय करूंक लागलें. आवयचे उबेन केन्ना न्हीद लागली तें पिलांक कळ्ळेंच ना. सकाळीं उठून आवय आमकां दुसरे कडेन घेवन वतली म्हूण पिलां वाट पळोवंक लागलीं. पूण तशें घडलें ना. सवणें कामां सोंपोवन सदचे भशेन भोंवडेक गेलें. आवय परत येतांच शेतकार येवन गेल्ल्याची गजाल पिलांनी तिच्या कानार घाली. आयज कितें म्हणटालो तो? आवयन पिलांक विचारलें. एका पिलान सांगलें, फाल्यां हांवूच येवन शेत लुवंक लागतां. आतां आनीक दुसऱ्याची वाट पळोवप ना अशें म्हणटालो तो. तशें जाल्यार आमकां फाल्यांच हांगाच्यान वचचें पडटलें. तुमी सकाळ फुडेंच उठून तयार जायात. अशें म्हणून सवणे पिलांक खाण वांटूंक लागलें. एका पिलान आवयक विचारलें, तो फाल्यां येतलोच म्हूण तुका कशें कळ्ळें गे आई? आगो, जो आपणालें काम दुसरो करतलो म्हूण वाट पळयता तो तें केन्नाच करूंक पावना. जो आपणालें काम आपुणूच करतलो म्हूण थारायता
तो तें रोखडेंच करूंक लागता. तेन्ना तो फाल्यां शेत लुवंक येतलो हातूंत दुबाव ना. पळयलें भुरग्यांनो, जनावरांक लेगीत स्वावलंबनाचें म्हत्व खबर आसा. देखून आमी लेगीत आमच्या जिवितांत स्वताचें काम स्वताच करून सदांच स्वावलंबी जावया. देव बरें करूं.